बापा आमचो तूं मोग करताय, आमची मोदेची सूख धाडटाय. ओ मोग कळकून दीन वास्ताकूंक आपले जिवीत तुका पेटोवंक तुजे कुटुंब एकठांय जाता. वावड विस्वास मोग उचारता, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. वावड विस्वास मोग उचारता, सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूंक, जेजू वरवीं जिवीत सोडूंक तुजे कुटुंब एकठांय जाता. वावड विस्वास मोग उचारता, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. वावड विस्वास मोग उचारता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी बागेवन नातूनीक मान दिवन हांगासर आयिल्ले आसात. देवाची एक फामील कशी ह्या मिसा बेटीन वांटो घेवंक आमी हाजीर जाल्ले आसात. आमचे मदीं आनी देवा मदीं ही सोयरीगूत आसा. जायते फावटी आमच्या असोक्तायेक लागून, आमच्या पातकाक लागून ही सोयरीगूत आमी तोडून उडयले. ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेकूच देवाचे आमी बोगसुणी कालतिकायेन मागुया. काळजांतान दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोड पिदार देवा आनी तुमकां भाव भिनेनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भिनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kaklukor, Sonia kaklukor, Sonia kaklukor. Krista kaklukor, Krista kaklukor, Krista kaklukor. Sonia kaklukor, Sonia kaklukor, Sonia kaklukor. ह्या वेळार आमची देसवान देवा मुखार आमी घालुया. हे मीच हांव भेटयतां जोड दीस समोर उमटले कॅरन डिसोजा पासो ताचेर आनी ताच्या गोडच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन आमची देसवां आसात, जावं ती कोण पिडींत आसात, जावं कोणें आपणा पासून माग म्हणला, जावं कोण आपल्या जिविताचो सांगाती सोदता, भुरग्याच्या देण्याक आशेता आनी वेगवेगळी सबार गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. आमची तशींच हेरांची गरजो ह्या वेळार बागेवन नातुनीच्या हातीन घालून देवाक आमी उबारया. प्रार्थया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन नातुनी कोऱ्या बाबार्ताचो हुशार प्रसंग आनी गोरजेका कागदाक असल्याचो तीर आसलो करून दिलो. ताचो पाडलाव करून जेलचो पाडलाव करूंक आमी शिकून आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजूद आमकां मेळून आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हावरवी
तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. मुन्नेच्या पुस्तकावेलें वाचून. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज वांगत्या उदका सारकें आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वोलता. मनशाक आपणाची चाल नीत दिसत तरी काळजाचो थाव घेता तो सर्वेस्पर. सगोणी आनी नितीचें जिवीत योजना परोन सर्वेस्पराक उदीक मानता. मिजाजीचे दोळे गोरवीस काळीज कोट्याची दिवती हें सगळें पातक. मिनूत घेवन वावर करप्यांचो येवजण्यो सगळेच फळां बरीत. उतावळ्योन वावुरतेल्यांक सगळो वावर निर्फळ. फटकिऱ्यो जिब्यो ग्रेस्काय पुंजावचे म्हटल्यार मरणा फाटल्यान धांवतल्या उमटे पळकेपण. कोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोयांनी पळयना. मस्कोऱ्यो करपाचेर खास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जानवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोवन घेता तेन्ना ताची जानवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्यांचें गोर चतुरायेन पळयता आनी खोट्यांक तो निसंतोणाक पावयता. जो दुर्बल्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. नितोल निर्मल जिविताची सर्वेस्पराची सुमूळ सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजे वचोऱ्या मनांत घालून नियालतलो. जबाब. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. तुजी सुमूळ सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर. ताचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी सुमूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाल नितेकाली. जबाब. तुज्या आज्ञेच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानान आमची काळजां मनान तयार करून उबी रावुया. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्porak soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमया. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोडलीं. लोकांची केट आसली देखून ताचे सोरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्या आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात
आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, ही गोडी काणी तुमी आयकुल्या जायत आसतली. एक बापूय आपल्या पुताक घेवन एक दीस पतंग कायट उबोवंक गेलो. कायट फेस्टिवल आसलें. शॉपार वचून कायट घेतलें, एक लांबशें सूत घेतलें, एक कायट वो पतंग उबोवपाक आनी गेले. दोगांय गेले आनी कायट उबोवंक लागले, पतंग उबोवंक लागले. कायट वयर वेता तें पळोवन हो पूत कुशाल जालो की वयर 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 वेता. आनी दुसऱ्यांचीय आसलीं, सगळे कायट उबयताले थंयसर. पूण भुरग्याक मातशे भितर आनी उमेद आयली, म्हाका म्हजें कायट आनीक वयर वचूंक जाय. त्या पासत ताणें बापायक म्हणलें, दाडा, हांव म्हजें कायटाचें सूत तोडटां, कित्याक म्हजें सूत काबार जालें. म्हाका जाय म्हजें कायट आनिकूय वयर गेल्लें. बापूय योगोच रावलो. भुरग्यान ह्या पुतान सूत तोडलें आनी हें कायट ताचें वयर 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 वचोंक लागलें. कुशाल जालो, हांसोंक लागलो. पूण थोड्याच वेळान हेंच कायट जें आतां सुतान तोडलोलें तें वयर वेतालें तें आतां पडोंक लागलें. वाऱ्याचेर हेवटेन तेवटेन वचोंक लागलें. आनी शेकी हेंच कायट जें एक वेळार वयर आसलें तें आतां खाला पडलें. तेन्ना बापायन आपल्या पुताक सांगलें, पुता पडय. हें कायट जेन्ना वयर आसलें तेन्ना ताका सूत सांबाळून दवरतालें. वारें मारतालें, तें हेवटेन तेवटेन वेतालें, सूत सांबाळटालें आनी सुताकूच लागून तें सगळ्यान वयर पावलें. पूण तुज्या मनांत आयलें, सूत ताका आडावन दवरता, सुतूच कातरुया. पूण सुतान तें कातरलें तेन्ना ताका कांय सपोर्ट नासलो. तें वाऱ्याचेर हेवटेन तेवटेन गेलें आनी शेकी सोकला पडलें. जिवितान तशेंच जाता. जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितान वयर 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 वचोंक दिसता. पूण आमी कितें म्हणटात, एकलो आसल्यार बरें. आयज सूत हें कुणा कुटुंबाची, सोयऱ्या दायऱ्याची, इश्टांची. पूण जेन्ना आमकां दिसता ही सोयरीं दायरीं कुटुंब आमकां आडायता जिवितान वयर वचूंक, आमी एकमुडी वयर वचूंक सोदतात, पूण आमी खाला पडटात. सूत हें सोयऱ्या दायऱ्या भाशेन, फामिली भाशेन जे मनशाक सांबाळटा, जिविताचेर पावलां मारता, जिवितान वयर वचूंक सोदता, होच तो कुटुंब, हेंच ती सोयरीं दायरीं आमकां सांबाळटात, राखून दवरतात, आदार दितात. आनी हाकाच लागून आयज आमी सोयऱ्यांचेर आमचो नियाळ करचें आसा. सोयरें आमच्या जिवितांत ताका कितलें म्हत्व हाचेर आमी नियाळ करचें आसा. आतां सोयरीगोत इश्टागोतीवन वेगळी. इश्टागोत कोणाय लागीं जावंक शकता, पूण सोयरीगोत उमक्याच जाणां लागीं जाता. कोणा लागीं जाता? पयले सुवातेर रोगताच्या बांदपासान एक जालोली ती सोयरी, जाका म्हणटात कॉन्सॅंग्विनिटी. रोगतान आमी सोयरी, जावं तित्यू, तिमाय, माशेन, ही सगळीं आमी रोगताच्या बांदपासान जाली. पूण दुसरीं आसात जाका म्हणटात एके भाशेन लग्नाच्या बांदपासान निर्माण जाल्लो संबंद, म्हणल्यार एफिनिटी. जंयसर दोन कुटुंब लग्ना उद्देशी दोन कुटुंब एक जातात आनी हे भाशेन आमची सोयरीगोत वाडत वेता. ही सोयरीगोत खाशेली. आनी त्या पासत आमकां संवसारान 2006 सगळ्यान व्हडली सोयरीगोत, व्हडली सोयरीं आसलेली फामील अशें म्हणटाले. स्विडीश फामिलीक गेली, लांगराड म्हणटात तांकां. अशें म्हणटालीं ती 2006 1,40,09,000 तांची सोयरीं आसलीं म्हणून. पूण पळोवंक गेल्यार सगळ्यान व्हडली सोयरीगोत म्हणटात ती मनीसपणाची. आमी सगळीं सोयरीं, खंय ना खंय तरी आमी सोयरीं. आनी खेरीत भाशेन आमी सोयरीं देवाक लागून, जेजू क्रिस्ताक लागून. बावतिजमा उद्देशी आमी सगळीं सोयरीं देवाची. आनी ह्या पासत देव आनी पवित्र सभा सोयऱ्यां बाबतींत कितें शिकयता काय पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. बागेवन पावलो तिमोथाक बरोवन पयले चिटीन, जावं ते 5व्या विस्वरान 8वे वळींत आमकां मेळटा. कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्या पासत सोयऱ्या दायऱ्यांचो सांबाळ करिना
तो बाबाक नासलेल्या परी जियेता ओन बाबार्थ्या ओन पास्ट जियेता तशें जाल्यार आमकां बाबार्थ शिकयता सोयऱ्या दायऱ्याचो सांबाळ करून सोयऱ्या दायऱ्यांशी संबंद दवरून आनी जो कोण दवरिना तो ओन बाबार्थ्या ओन पास्ट ताका बाबार्थूच ना कसो देव आमकां शिकयता सोयऱ्या दायऱ्यांचो सारको संबंद दवरून आतां तें म्हणटलीं जाल्यार आमी म्हणटलीं जेजूक सोयरीं आसलीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां हाचेर नियाळ करूंक आधार दिता पयले सुवातेर आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत धाकटें तें वाचप पूण आमी आयकलां जेजूची सोयरीं ताका मेळूंक येता आतां जेजूची सोयरीं कोण ताची आवय ताची काजन्स भाव भयण म्हणटा ती काजन्स खंय मेळोंक आयलीं काय ती ताका जेजू आसलो कापारनांवांत आनी ती रावताली नाजारेतांत आनी नाजारेत कापारनांव हांगा शिवोली आनी म्हापशे भाशेन लागीं गांव न्ही ते एके भाशेन 50 किलोमीटर पयस नाजारेत कापारनांव मडगांवांतांव शिवोली येवप कशें आनी आमी जाणा जीं कोण गाडयेनूच येतात ती म्हणटात मडगांवांतान येतात ती कितलें पयस शिवोली आनी तेन्ना गाडयो नासल्यो चलोन येताले तर ही सोयरीं इतले पयस कापारनांव जेजूक मेळूंक कित्याक आयलीं काय हो प्रश्न जायतीं कारणां आसात नॅगेटिव्हूय कारणां आसात पॉजिटिव्हूय आसात पॉजिटीव पळोवंक घोडी ही पयस तावन सोयरीं आयल्यां जेजूक मेळोंक पयले सुवातेर जेजू मोदें आनी तांचे मोदें संबंद कुणायता जरी तर जेजूचो बरो संबंद नासलो ती केन्नाच येवची नासली आमी देखून जी सोयरीं आमचे लागीं उलयनात आमी जाप देखून करिनात जावं ती खोबरेक देखून वचनात हांगासर दिसून येता ही ताची सोयरीं जावं ती काजन्स जेजू लागीं बऱ्या संबंदान आसलीं आनी त्या पासून इतलीं पयस ती ताका मेळूंक आयलीं चलोन भाड्या आनी हें जेजू खंय तावन मेळ्ळें जेजू आपल्या सोयऱ्यां लागीं बरो कित्याक आसलो काय ताच्या आवयक लागून आमी पळयता ताची आवय जेन्ना गोरबेस आसली आपली सोयरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली तिची सेवा करूंक गेली आपूण गोरबेस आसतना तर ही आवय उदेशी हो सोयऱ्याचो मोग तिच्या भुरग्याक गेलो जेजू आनी जेजूय बी सोयऱ्या दायऱ्याच्या मोगान वाडलो आनी ती आयज आयल्यां दुसरें कारण जाय गोडी ती उस्क्यान बोल्लोली जेजूक राखूंक सोदतालीं कित्याक सगलीं जाण म्हणटालीं चोय जेजू कितें कितें उलयता त्या पासून जुदेवांचे वडील जावं ते रोमकाराचे वडील जेजूचेर मातशे कोलपोल्यात रागार जाल्ले आसतात तो ताका कितें जायत म्हणून तो बरो आसा जाल्यार पळोवंक हुस्केन ही सोयरीं आयल्यान जेजूक मेळूंक वो तिसरें जावंक शकता की ती सगलीं एके भाशेन जेजूक आपणा सरशी व्हरोंक सोदतालीं ताका सांबाळून दवरूंक कित्याक ती जाणा आसलीं आरे बाबा हो आमचे कडून पयस आसा आमकां ताचो हुस्को जाता भिरांत येता ताका कितें जाय तर आमी ताका व्हरूया आनी त्या पासून ती ताच्या आवयक घेवन येयल्या ताणींच येवंक जातालें सोयऱ्यांनी पूण ताच्या आवयक घेवन आयल्यान कित्याक जेजू आयकोचो ना ताच्या आवयकूय आमी घेवन या आनी ताका परतो आमी नाजारेताक घेवन या गो वो दुसरे गोडी कांय आड कारणां आसो गोडी ही सोयरीं मातशा लोजयेन बोल्लोली जाय कित्याक सगलो लोक येवन तांकां सांगतालो पळय तुमचो तो सोयरो जेजू कितें करता तो पळय कितें कितें उलयता वडिलांचेर कितें कितें उलयता त्या पासून ती मातशा लोजयेन बोल्लोली आपणाचें नांव पिडार जाता म्हूण तांकां मातशें लॉस दिसताली वो आपणाक लुकसण जाता म्हूण ती जेजू काडूंक सोदताली कित्याक जरी तर जुदेवांचे वडील आमकां त्रास करूंक लागले रोमकारांचे वडील आमकां त्रास करूंक लागले आमी लुकसणान त्या पासून आमी जेजू काडुया पूण जेजू आपली सोयऱ्यां दायऱ्यांक आयलोली तांकां ती भायरूच आसली एक थंयसर मोठी शिकवण दिता ती म्हणल्यार म्हजी सोयरीं कोण म्हजी सोयरीं जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात जेजू आखीच कायलूच पद दिता जरी तर ही म्हजी सोयरीं आयल्यां ती जरी तर देवाचें उतर मानतात तांकां कळटलें आसलें हांव कितें करता आनी हें म्हणटा तेन्ना तो आपल्या आवयकूच वाकाणटा कित्याक ती पयली जाली देवाचें उतर सांबाळपी तर जेजू हे सोयरी गोतीक एक नवें नांव दिता म्हळ्यार म्हजी सोयरी जी बेश्टीच रोगतान आसलेली सोयरी ओ बरें खुशालकायेन वांटो घेतात तसलीच सोयरी न्ही पूण सोयरी जी कोण पयलीं देवाचें उतर सांबाळटात आनी राखतात आयज जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केला आमी कितें घेवन वेतले काय सोयऱ्यां बाबतींत पयले सुवातेर देवा
आमचे मद्यान देवा मदें आसा ती सोयरीगोत आमी सांबाळूंक जाय. सगळीं आमी देवाची पयली सोयरी. बावतिजमा उदेशी देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्ताची आमी भाव भयणां. पूण ही सोयरीगोत आमी कशे भाशेन बांदतात? आमकां आयज नमुणे आसात बागयो नातून जाका आमी मान दिवंक आयिल्लीं आसात. आपल्या जिविता उदेशी बऱ्या जिविता उदेशी ही देवाची आनी आपणा मदें सोयरीगोत सांबाळ्ळी. तो सगळ्यान बरो सोयरो जालो जेजूचो. आनी तेच भाशेन आयज आमी उगडास कोत्तात बागयोन आंद्रू किम आनी ताचे सांगाती कोरियान धर्म परगटूंक देवाचें उतर परगटूंक 103 मनशांक मारलीं क्रिस्तांवांक. आनी ही क्रिस्तांव थोडीं पाद्री लौकीक भुरगीं देखून आसलीं. तोडफोड्यांचें मरण तांकां आयलें. जावं थोड्यांचे गोमटी घातल्यो, थोड्यांक इतलो मार घातलो की तांची मांसांच ओडटालीं. जावं थोड्यांक सारकें इतले टॉर्चर केले पूण तांणी जेजू केन्नाच सोडूंक ना. ह्या भाग्यवंतांनी दाखयली आमी खरेपणी देवाची सोयरी देवाचें उतर पाडप. आनी आयज आमकां पयलें वाचप आदार दिता देवाची सोयरी कशी जावंक जाय तें. सुगुणी जिवीत जिवन, स्वताचें जिवीत जिवन, मेहनतीचें जिवीत जिवन, फोटिंगपणांनी बेश्टें चोरयेन आपणायलोलें न्ही, मेहनतीन केल्लें. आनी हे भाशेन आमी जेन्ना आमचें जिवीत जियेतात हें पयलें वाचप सांगता आमी देवाची सोयरीगोत सांबाळली. दुसरे सुवातेर आमी कोणाची तरी सोयरी आसतलीं. कोणाचो तरी हांव सोयरो आसतलो, तूं सोयरो आसतलो, सगळीं आमी कोणाची तरी सोयरी. आमकां घोडी बरी सोयरी आसत वा वायट सोयरी आसत तें परवा ना. पूण हांव कसलो सोयरो जाता दुसऱ्यांक तें की गरजेचें. जायते फावटी घरांत कुटुंबान फामिलीन व्हडलीं झगडीं जातात. कोणाक लागून? सोयऱ्यांक लागून. जावं ते प्रॉपर्टीक लागून, नाटकायेक लागून, फोटिंगपणाक लागून, दुवेस करूंक जाय म्हणून, फुटी घालूंक जाय म्हणून. आनी तातूंत कोण आसता? घरचोच मनीस. सोयरी आसतात. बायलीं तर करताच पूण पयली सोयरी एक्सक्यूज मी हें उतर उजारता म्हणून बॅक बिचींग करतात. फाटल्यान उलोवप, खबरो करप कोण करतात? सोयरी करतात. आनी ह्या पासून घरान कुटुंबान फामिलीक दोशी करपाक सोयरी. हांव काय तो तसलो वो हांव तो सोयरो जो म्हज्या सोयऱ्याच्या आदाराक पावता. आंकवार मारी गेली ते भाशेन सेवा करूं. म्हजो सोयरो बरो ना, हॉस्पिटलांत हांव गेलो आदार दिवंक. वो तांकां आदार जाय, हांव गेलो. तांकां तांची खबर घेवंक जाय. कोणूच वायट मार्गान चलता जाल्यार हांव ताका मार्गदर्शन दितां. तो वायट म्हणून हांव म्हणना तो म्हजो सोयरो न्ही, ती म्हजी सोयरी न्ही, ती बाबा वायट, आम बाब बरी अशें म्हणना. पूण जो आपल्या वायट सोयऱ्याक देखून मार्गदर्शन दिता तसलो बरो सोयरो काय हांव आयज हांवें नियाळ करची गरज. बरी सोयरी जावं पयले सुवातेर देवाची आनी आमच्याच भाव भयणाची दोर एकल्या कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. जेजून विचून काडलेल्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी उतरां आनी जिविताचे देखीन देव आपोवणेचें बी शिंपडावन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. प्रत्येक धर्माच्या वांगड्या आपलो धर्म परगट करूंक आमच्या सरकारी मनशांनी सोंपेपणान दिवंक आनी अशें देवाचें राज ह्या संवसारांत शिंपडत वचूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जोण एकल्याच्या जिवितांत प्रश्न आसात तरी आमचें दूख पयस दवरून
दुसऱ्यांच्या दुखांत तशेंच तांचे सेवेंत आमी एक जावंक वावरूं आमकां आयतें काळीज म्हूण फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesu'च्या नावांत बाबा, हे मागणे करता तुका. Jesu'च्या नावांत बाबा, हे मागणे करता तुका. आयज कॅरन डिसूजा आपलो वाडदीस समोरमता. त्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बापान आपली सुबां आशिर्वाद तिचेर घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesu'च्या नावांत बाबा, हे मागणे करता तुका. Jesu'च्या नावांत बाबा, हे मागणे करता तुका. तर बाबा कालतक्यान तुजे फुडें मागणी दवरलें तुवें आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीचे वेळार आमी गायन घेवया C10 पेज 32 C10. बापाक भेटून वांगडा रुपे नाका. आपल्या काळजा सोवे ओपून जेजू तुझे काळीज मागता. आजच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी करीस लेगो. मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुर्शेन दिता सगळेच मोचे. बापाक मागता जेजू मागता कुर्शेन दिता सगळेच मोचे. बापाक मागता. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयोंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयले. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बागुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवी जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासून तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चापूंक दिताय. देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
sorgi tuka, soy, 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 un sorgi tuka, soy. Un sorgi tuka, soy, 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 un sorgi tuka, soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन खोस्ट मोरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर खंयची तेच परी जेवण जातूच ताणें घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची घास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात सगळीं उबी रावया Bavartaco gór por gotuja. Tudzia kursani punoshivot morna, vorvi tu venamka, sodoili somya. Sonsaraja, sorvonara, aham shi sorvonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखारी आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगो शिवतल्या मासूम आसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुविचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलिप नेर आमचे भोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो पुनर्जन्मपणाचो बरोबरचो धरून मेल्यान ती आमची भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरचुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात कोण पिडींत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण आपल्या जिविताक संगाती सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात आनी आपल्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांतून बागेवन आंद्रुकीम आनी सांगाती आनी चोरकाणी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडत तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान चोर पदवीदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणुया आमचे बापा सोयीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिराय साय समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रसो ती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मकांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आमचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सुम्याची शांती सुद्दां खाव तुमची सव्या आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकांक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुम्ही जन्माचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जाणी कातोलिक इगोर्जेन बावतिस्माचो संस्कार घेतला ताणीच क्रिस्ताची कूड शेवंक मुखार येवचें ते मेरेन आमी सगळीं उबी रावतलीं. जेजूक शेवल्या उपरांत आमी बसूं वो मागण्यांत भेट जावन येता. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गायन घेवया. D44 पेज 73. D44. प्रार्थया. मोगाळ आणि विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागेवन धांदणीची देख घेवन तुज्या मोगान सुद्दां ती रावंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेंत सुरू केलाय ते आमचे पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तून सोपून खावं ह्या मागता शबुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोन दान जालां.
29,940 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागीवन तातूंत देशी आपलो आशिर्वाद घालचो. मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत पाद्री कुमसाराक बुजतात कोणाकय कुमसार जावंक जाय थंयसर कॉरिडोरांत तुमी वचूं येता. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवय असो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागयोन तांतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोन तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धरून दोता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. भोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कुडण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयिल्लो तोच बाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणो येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगीत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निभार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतल्यान तूं ना म्हणनाय पूण हांगा सदांच पावून तूं राजी आसाय. दवर तुजे पदवीदार मजूतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवन मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळ, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनीक सोंसणीकाय, गोठाय आनीक जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जे सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनवती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.